सोन सड्यावेला प्रश्न अडखला कायद्याच्या कसाट्यात मडगाव पालिका करतली रासायनिक फवारणी ही राज्याची आपत्ती आशिल्ल्याची अजूनही जाहीर करूंक ना सरकारान। सोन सडो कोयर प्रकल्पाचेर उपाय काडपाक सरकार अपेशी, थळावे करतले धरणे आंदोलन, काँग्रेसीने दिल्यार रास्ता रोकोची शिटकावणी। कोयराचो विलोव लावपा खातीर मुख्यमंत्र्यान दिलो घरगुती उपाय, वर्षभरात करतलो गोंय कोयर मुक्त, घटक राज्य दिसाची पूर्वसंध्ये केली घोषणा। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। फाटल्या आयतारच्यान सोन सडो उज्यान लासला, वाठारात घुस्मटावपी धुंवर पातळ चल्ला, पूण सरकार उजो पालोवपाचे बाबतींत कायदेशीर गजालींचेर आडखून पडला। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचो आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग आसतना पासून मडगाव पालिका आता हो उजो पालोवपाक केमिकल स्प्रे हाडटली, म्हणल्यार हो धुंवर थांबोवपाक आनीक 5 दीस वतले। मिथेन आणि सल्फर डायऑक्साईड गॅशीक लागून हो उजो लागला हें आता स्पष्ट जालां। मंगळारा पालिकेन रेनर्झेम केमिकल मारून हो उजो पालोवपाचो यत्न केलो। हो यत्न यशस्वी थारलो आणि उजो पालोवपाक लागलो, पूण हें केमिकल 150 लिटरूच आशिल्ले आणि हो उजो पुरायेन पालोवपाक 1500 लिटर केमिकलाची गरज लागतली। बुधवारा हें केमिकल विमानांतल्यान हाडपाची ऑर्डर दिवपा खातीर मडगाव पालिकेन आपत्कालीन बसका आपयली। Somehow the disaster management cell has failed to act. The disaster management cell has failed to act. They were not able to give a concrete solution. We have decided to take the responsibility of the fire, and we have decided to go ahead and procure this material at our cost from this Tranquil. We require about 2000 liters. The actual requirement is around 1700. Still we are keeping about 300 liters as a backup. We are placing an order today, and today I had to take this emergency meeting to take the council approval for procurement of the material. आमकां at least 10 तरी फायर ब्रिगेड टँक्स जाय पडटले टू स्टेबिलायज द फायर, बिकॉज एकदा कवर करतकीर इट हॅज टू बी कवर्ड विथ अनदर लेयर, बिकॉज दिस इज अ मायक्रोबियल प्रोडक्ट, सो इट हॅज टू बी सो एटलीस्ट 1500 वूड गो इनटू 10 फायर ब्रिगेड्स। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणान ही घटना सैमीक आपत्ती नाशिल्ल्या कारणान ही केमिकलां हाडपाक न्हयकार दिलो। ताका लागून हे केमिकल विमानांतल्यान हाडप शक्य जालें ना। ही कायदेशीर आडमेळी सोडोवपाक एक नवीन उपाय सापडला अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा। तेच बरोबर उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान मडगाव पालिकेक आपत्कालीन बसका घेवन हे केमिकल बेगीन हाडपा विशींची सुचोवणी केल्ली। हांव जाणत आसलें असलें जावपाचें आहा। तुका हांवें सांगिल्लें तेन्ना कॅप कर, तुमी कितें केलें लेटरां बरयलीं, वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताका लेटर एंड रिजल्ट नील। वॉट इज इट? टेक एक्शन. म्युनिसिपालिटी डोंट हॅव मनी टू बाय दोज 2000 लिटर 1000 लिटर वॉट एवर दे डोंट हॅव द मनी। सोनसडो ही समस्या कितल्याशाच वर्साची आसा। म्हाका खबर आसा तुका तुजें म्हणणें आसा की फाटले 4 दीस जाले थंय उजो पेट्टा। हांव डे टू डे त्या विशयाचेर लक्ष दवरून आसा। हांव पर्सनली आतांय आमच्यो 4 गाडी ज्यो आसा पयलीं फायर फायटिंगच्यो थंयसर ऑलरेडी आसा, आनी ऑलरेडी म्हजे अशोक बाब मेनन आहा तेच्या कडेन दर 4 वरांनी हांव फॉलोअप घेयत आसा। ताजेर एक थोडोसो म्हणजे ते टॅक्निकली म्हणण्या पेक्षा ते लिगली अडकलेलें आहा, तो लिगली अडकला ते सोडयता आनी सोनसड्याचो विशय मेकळो जातलो। मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा उजो 2 दिसांनी पालो येता, पूण उजो पालोवपाचें काम प्रत्यक्षात सुरू जातकच हो उजो पालोवपाक 5 दीस लागतले अशें मडगांवची नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसायाचें म्हणणें। पूण उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय खोशी ना। ताका आतां तात्पुरतो उपाय नाका, शासना खातीरचो उपाय जाय। फॉमेंतो कंपनी जर हो उपाय दिवंक शकना जाल्यार आमी तांकां भायर येतले अशी शिटकावणी विजयान दिल्या। Once it is sprayed, it will take about 2 days for the entire thing to douse down, the smoke. And within about 4-5 दिसांक ते म्हणटा सगळें सामकें नॉर्मल हातूंत येतलें म्हणून, म्हणजे there won't be any smoke, nothing. Concessionaire agreement is with Fomento. I cannot say that I will get rid of Fomento just like that. Municipality is talking to Fomento. They've got a meeting on the 4th. This is what I have understood now. So in that meeting, I myself will be there. The long-term solution has to come out from that meeting. Long-term solution, if Fomento is part of it, fine. If they can't, then somebody else will have to step in. विरोधी पक्ष काँग्रेसीन हो उजो पालोवपाक सरकाराक 2 दिसांची मुजत दिल्या। जर सरकार अपेशी थारलें जाल्यार काँग्रेस मडगांवां रस्तो आड येतली।
गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा, गोंय सरकारान राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाक आपोवचें. असले आपत्ती कडेन झूज दिवपाक मडगांव पालिके कडेन यंत्रणाच ना. हांगा हांव कोणाक ब्लेम करपाक सोदना. जो म्युनिसिपालिटी जावं लोकल आमदार जावं लोकल मिनिस्टर जो बी आसा त्या हितूंक हांव वचपाक सोदना. ती स्टेट डिजास्टर म्हणून तो इमिजिएटली डिक्लेअर करचो आनी तेजर पूर्ण कंट्रोल सरकारान घेवचो. कारण म्युनिसिपालिटी कडेन एक्सपर्टीज ना, म्युनिसिपालिटी कडेन ती यंत्रणा ना. हांवें चीफ सेक्रेटरीक फोन केलो, चीफ सेक्रेटरी फोन रिप्लाय करना, SMS धाडल्यारय तेजो रिस्पॉन्स जायना. तेजे नंतर हांव पॉल्युशन कंट्रोलाचो जो चेअरमॅन आसा बाब गणेश शेटगांवकर हाजे कडेन उलयलो. तो म्हणपाक आमी इन्स्पेक्शन केलें, आमी ऑलरेडी तें पॉल्युशन जालां आनी इज अ सिरियस इशू म्हणून आमी तेजी नोंद घेतल्याक आनी आमी वी वील कम इन द पिक्चर. 2 दिसांनी हें जालें ना, आमी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनला कडेनूय हो इशू कंप्लेन आमी डेफिनेटली करतले. सो आयज आमी तुमचे मार्फत ह्या सरकाराक 2 दिसांचो वेळ दिवपाक सोदतात. 2 दिसांनी जर तो उजो जो लागलेलो आसा तो जर यंत्रणाक कंट्रोलाक जर हाडलो ना जाल्यार लोकल जे रेजिडेंट्स आमी एजिटेशन ते करतले, त्यांचे बरोबर पूर्ण सहकार्य गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी तेंचे बरोबर रावतले. आमी पूर्ण ताकदीन थंय आमी प्रोटेस्ट सुरू करतलो. गरज पडल्यार थंय रस्तो ब्लॉक करपाची हितून सुद्दां आमी पार्टिसिपेट जातले तेंचे बरोबर. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आनी व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. सोनसड्यावेलो कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक सरकाराक पुरायेन अपेस आयला. सध्या लागिल्ल्या उज्याक लागून आनीक गरम जाल्ले हे समस्येचेर राजकारणी आनी समाज वावुरप्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यात. 10 वर्सां आदीं मुख्यमंत्र्याच्या मुखेलपणा खाला उच्चस्तरीय समिती वेचूनय हो प्रश्न कोयराचे राशीर बसूनच आसा. आपत्ती वेवस्थापन पुरायेन अपेशी थारला अशें तांचें म्हणणें. कोयराचो प्रश्न सोडयतात अशी फक्त आश्वासनच मेळटात, प्रत्यक्षात परिणाम शून्य. 1980 सावन जमिल्लो कोयराच्या प्रश्नांचो दोंगर वाडतच आसा आनी आतां उज्याचे समस्येची तातूंत भर पडल्या. There is a special committee formed which is called as High Powered Coordination Committee, and this committee has been formed only for Sasada, and the head of this committee happens to be the Chief Minister. So this committee since 2010 exists. Since 2010 this committee under the leadership of the Chief Minister of the state of Goa exists for the purpose of solving the Sasada problem. But for last 10 years nothing seems to be happening here in spite of having such a big committee. चांगला 4 दिसांनी हो डंपिंग तुगेलो ह्या धुंवर आहा तो कमी जातलो आनी 4 मागीर धुंवर काबार जाता की काडटलो म्हणून गार्बेज. बट एवरी नाव 10 years pass, now we are listening that only. They are removing the garbage, but they are not removing the garbage. Because this is a toxic gas. It's a toxic gas, and it is a toxic. It is not good for the health. It is not good for the bronchitis, and many things are on there. People are going to get sick. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. सोनसड्यावेल्या कोयराक लागिल्लो उजो पालोवपाक सरकाराक यश येवंक ना. विलो पालोवपाचे प्रक्रिये वेळेर हो कोयर कितलोसोच तेंप जालो थंयच पडून आसा. हे फाटभुंयेर वर्सा भितर गोंय कोयर मुक्त करतलो असो गोवा घटक राज्य दिसाचे पूर्व संदेक मुख्यमंत्र्यान सोपूत घेतला. ते खातीर ताणें ल्हानशें कंपोस्टिंग मशीन वापरात हाडला, जें दरेकलो आपल्या घरांतय वापरपाक शकता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सोपूत सुवाळ्याक हजर रावपा खातीर मुख्यमंत्री दिल्ली वचपाक गेला. 30 मेक उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय आनी बाबू आजगांवकार आनी त्यांच्या बरोबर विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार गोंय कोयर मुक्त करपाचो सोपूत घेतले. कोयराचो विलो लावपी मशिनां ते आपापल्या घरांनी बसयतले आनी लोकांकय ती बसोवपाचो उलो मारतले. बुधवारा आल्तिनोवेल्या महालक्ष्मी बंगल्यांत मुख्यमंत्र्यान ह्या मशिनांचे प्रात्यक्षीक करून दाखयलें. बरें आमचो स्टाफ आहा ताका आपय मारा. होम कंपोस्टिंग युनिट हो युनिट असो आसा की स्वताचो कचरो वेट कचरो जो आसा हो स्वता ट्रीट करप म्हणून हांवें म्हाज्या घरा पासून सुरवात केला. होम कंपोस्ट युनिट हो स्वता हांवें विकत घेतला. आमचे जी सुडा किंवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे 1000 पासून 7000 पर्यंत किंवा युनिट जो आसा तो तयारूय करपाक जाता. म्हणजे आमी जर आमची वेस्ट भितर घातली
आनी फक्त आमी जाका म्हणटा की बॅक्टेरिया तयार जावपा खातीर इवन दो दही सुद्दां जर भितर घातलें जाल्यार बॅक्टेरिया तयार जावपाक शकता. किंवा ताका थोडेसो पयलीं कंपोस्ट लागता, तो कंपोस्ट भितर घालपाक जाय. तेजी प्रक्रिया जाल्या उपरांत तो कंपोस्ट ट्रीट जावंक शकता. 15 दिसांनी आपल्या वेस्टाचे आपुणूच कंपोस्ट जो आसा हो तयार जावपाक शकता. आनी तो तयार करपा खातीर प्रत्येकानी हो जो होम कंपोस्टर हो विकत घेवचो आनी तो ऑलरेडी विकत घेतलेलो आसा. आमी आज ह्या खातीर एक शपथूय घेता. हांव स्वता शपथ पयलीं घेता आनी ताज्या उपरांत आमी 3 जाणांक नॉमिनेट केल्या. म्हणजे गोंयांतले आमचे बाप विजय सरदेसाय उपमुख्यमंत्री हांकां पयलो नॉमिनेट केल्लो आसा. ही शपथ घेवन ताणेंय तसो बायोडायजेस्टर आपल्या घरा कडेन विकत घेवचो आनी ट्रीट करपाक सुरू करची. दुसरो आमचो उपमुख्यमंत्री मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकर हांकांय हेज्यानी म्हटलां. तिसरो आमचो अपोजिशन लिडर मिस्टर चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर. हांवें हांकांय रिक्वेस्ट केला की हे स्वता कंपोस्टर विकत घेतले, आपली वेस्ट जी आपूण ट्रीट करतले. हाजी सुरवात सगळ्या लिडरा पासून जावची, ताका फॉलो करचें सगळ्यांनी, सो दॅट हांवें जी वेस्ट जनरेट केला ती हांवें ट्रीट करची. ह्या भावनेंतल्यान प्रत्येक जाग्यार हो शपथ घेवपाचो कार्यक्रम हो स्कुलांनी जावचो, पंचायतींनी जावचो, सगळे कडेन जावचो. सगळ्यांनी शपथ घेतल्या उपरांत जे आमकां स्वप्न साकार करपाक जाय की ग्रीन गोवा क्लीन गोवा करपाक जाय, तें स्वप्न साकार करपाक आमकां सगळ्यांक मदत जातली. आल्तिनो वेल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मुळे गुडी पारोडेच्या तणाक मंगळारा कोणे तरी उजो लायलो. ह्या उज्यांत बरेच झाडांचो लासून गोबर जाला. रस्त्याक वापरपाक गुणे काडपी लोकांनी झिडी नितळ जावच्यो ह्या हेतान हो उजो लायला आसूं येता असो अदमास लोकांनी उक्तायला. मंगळारा सांजच्या वेळार हो उजो लागिल्लो. बुधवार मेरेन तो पेटतच आशिल्लो. हो उजो असोच पातळत गेल्लो जाल्यार कुशींच्या घरांक धोको आशिल्लो, पूण कोणाच्याच घराक उजो लागलो ना. कसो कोणे कित्याक लागून लायलो कितें तें म्हाका खबर ना बाबा. आमच्या आमदाराक सांगलें आनी आमदार रोखडोच धांवट येयलो आनीक तेणी पळयलें सगळें की खरोच उजो लागला. आनी आमगेले हांगा घरां आसा ती घरा उजो लागला पूण हांवें बेगीन मागीर आमदारा आपयला आनी आमदार येयला हांगा. कुंकळीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. कुठ्ठाळीची गटर वेवस्था जाग्यार घालपाक अपेश आयिल्ल्यान निशेध म्हण कुठ्ठाळकारांनी 3 जुनाक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेडाच्या विरोधात रास्ता रोको करपाचें थारायलां. हे कंपनीच्या बेजबाबदारपणाचेर कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्ढाणानय तिडक उक्तायल्या. गटारां जाग्यार घालिनात जाल्यार पावसात पुराय कुट्टाळच्या लोकांच्या घरांनी उदक भरतले अशी भिरांत एलिना साल्ढाणान उक्तायला. गटाराचें काम वेवस्थीत जावंक ना देखून तिवूय फुर्योज जाल्या. Irresponsibility, because this is not something, this is not child's play. This is something that is very serious, that can lead to flooding, that can lead to the destruction of all their possessions inside their houses. It can lead to all kinds of diseases. But I don't seem to understand how the contractor, Dilip Buildcon company, seems so unconcerned about it. This is the man that is there every time we have a site inspection. He makes promises, but nothing is fulfilled. And therefore, we have come to a stage that we will take the law into our own. कुट्टाळीचो उपसरपंच रेमंड डिसा सांगता त्या प्रमाण कितलीशीच इन्स्पेक्शनां जावनूय कंपनीन गटाराचें काम वेवस्थीत केलें ना. अपूर्ण उरिल्ल्या ह्या गटारांक लागून कुशीच्या जायत्या गांवांनी हुंवार येवपाची भिरांत आसा. पळयात तो कितें म्हणटा तो. हिंग इन्स्पेक्शन आपयलें एमर्जन्सी म्हणून बिकॉज मान्सून इज फास्ट एप्रोचिंग आनी ते इन्स्पेक्शना अशें करून डिसिजन घेयलेलें की विदीन 15 days एक गटर बांदून सॅम्पल लिस्ट करून दाखयता म्हणून टू सी द लेवल्स आनी सगळें उदक कितकोन वयतलें बा. तेजे उपरांत आनी एक इन्स्पेक्शन गेलेलें आनी तें जावन आयज तिसरी इन्स्पेक्शन म्हळ्यार आयज पासून कांयच जालो ना. आमी त्या दिसा सांगलेलें मॅडम लोकांची गाडयो रस्त्यार उरतल्यो नाजाल्यार काम केलें जाल्यार भितर घरां वता म्हणून. आयज ही गाडी तो येना ती पासून गाडी लोकांची मोटरसायकल पासून भितर आहाय, थोड्यांकी भायर आहाय तो भायर आहाय, भितरूय व्हरूंक मेळना ना भायरूय काडूंक मेळना. हो मुखार हाडलेलें आनी हे मॅडमीन आमगेली MLA म्हणून हे 3 करून घेवपा जाय आहलेलें. बेश्टें सांगलें गेलें म्हूण जायना, फॉलोअप केल्यारूच काम जातलें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फोनाचे केबल घालपा खातीर रस्तो खणपी 4 कामगारांक मडगांव पुलिसांनी धरल्यात. एके सेल फोन कंपनीचे केबल घालपा खातीर रस्ते खणलेल्या कंत्राटदाराच्या विरोधात थळावो नगरसेवक दामू नायकान पुलिशेंत कागाळ केल्ली. कसलेय परवानगी बगर थंय खणप चालू आशिल्लें. पोलीस स्टेशना मुखावयले रस्ते खणिल्ल्यान पावसात ताचो भोव त्रास जातलो अशें नगरसेवक दामू नायकान मिडियाक सांगलें.
पावस तेंकला आनी रस्ते खणपाचें काम चालूच आसा. वाहन चालकाक ताचो त्रास जातलो अशें ताचें म्हणणें. उपरांत ते रस्ते त्या कंत्राटदारान पुरोवन घेतले. जे आता मॅन्युअल आमचे आसा न्ही, मॅन्युअलान जे खड्डे पडलेले आसा न्ही तेच आमी आतां सद्याक पयलीं पॅचअप करपाचो आनी हितून भितर हेंगेले खणप आनी हेंका परमिशन नासतना हेंगे हांव आतां पुलिशे कंप्लेंट दिवन तांकां 4 जाणां सद्या आतां भितर दवरल्या आनी तेंगेलें कितलें सामान आसा न्ही तितलें सगळें भितर घेवपाचें. कित्याक हे रस्तो फोडल्यार तेंच्यांनीच हो पॅक करून दिवपाक. अशें जर केलें न्ही जाल्यार पावसान लोकांक कितलो त्रास जातलो. लोक आमकां कितें म्हणटले, ह्या वॉर्डांतले कावन्सिलर कोण ना काय म्हणटले. हेजेर म्हाजें लक्ष आतां हांवें घातलें. हेजेर हांवें ताबडतोब पुलिशे कंप्लेंट दिवन तांकां अरेस्ट करपाक लायल्या. 4 जाणां अरेस्ट केल्यात. तशें MLA फोन करून सांगला की तांकां अरेस्ट कर म्हणून. कित्याक MLA इतले कश्ट घेवन ते रोडाचे हे करता आनी रोड बरे आतां लोकांक गाडी व्हरपाक हें तें करपाक रस्तो बरो आसा आनी थंय फोडप हें तें करप हें कशें दिसता. लोक जनता कितें म्हणटले आतां. हे ऑर्डरी बी असतील फक्त नावाच्यो. आता समज तुमकां इमर्जन्सी आसा खणपाकूच जाय ऑर्डर दिवन सुद्दां जाल्यार खणात. पूण कितें आहा तो खणलें म्हणटकीर सारको खणून तो रिपेरूय तो 1-2-3 दिसांनी करता. नाल्यार कितें करतले खणटले अर्जंट इमर्जन्सी आहा म्हणून. पूण ते रोड कितें आहा तशेंच दवरतले 2-3 म्हयने 4 म्हयने तशेंच दवरतले. पूण एक्सिडेंट जावपाक शकता. मागीर म्हणटा इमर्जन्सी आहा पूण खणा पूण 2-3 दिसांनी ते रिपेरूय करा. हें फक्त कितें आहा प्रॉपर प्लॅनिंग आसना. प्रॉपर प्लॅनिंग आसल्यार सगळें सारकें जाता. प्रॉपर प्लॅनिंग करून मागीर तेंच्यांनी खणपाक जाय. मडगांव ही शहर मेजर सिटी आसून प्लॅनिंग म्हणटा तें आसपाकूच जाय. फातोर्डा म्हाका दिसता थोडे कडेन आतां हळू प्रॉपर प्लॅनिंग करून रस्ते खणून सगळें कंप्लीट केल्लें आहा. तशें मडगांवांनूय करपाक जाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा वेकार पळया उरिल्ल्यो बातम्यो. सांगेच्या नियोजित IIT प्रकल्पाक जातलो विरोध खोडून काडपाचे दिकेन थळावो आमदार प्रसाद गांवकारान वेगान पावलां उडोवपाक सुरवात केल्या. IIT प्रकल्पाचे फायदे पटोवन दिवपा खातीर 2 जूनाक ताणें संबंदीत शेतकार आनी पुराय सांगेकारांची बसका आपयल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याबरोबर बुधवारा ताणें IIT प्रकल्पाच्या संदर्भात महत्वाची बसका घेतली. हे बसकेक सरकारी अधिकाऱ्याबरोबर जांच्यो जमनी ह्या प्रकल्पा खातीर वतात तांणी हजेरी लायिल्ली. प्रकल्पा संदर्भात बुधवारा जाल्ले बसके विशीं गोवा 365 कडेन उलयता प्रसाद गांवकार. पळयात. जर IIT हांगा येता जाल्यार ह्या IITच्या लोकांक आमी तांच्या ऑर्गनायजेशनां सगळ्यांक बांदून घेवनूच गव्हर्मेंटाक बांदून घेवनूच फुडलें आमी काम करपाक ठरयता. फॉर एग्जाम्पल आयज जर ते हांगा आयले जाल्यार पयलीं म्हणल्यार म्हाजे विशय आसा की C and D ग्रुपाचे जे जॉब्स कितें आसा रिक्वायरमेंट ते आमचे हे लोकल एरियेक मेळपा जाय. जावं सावड्डे जावं सांगे जावं आमचे हे सगळे हेजे आसा तांकां लोकल एरियेक मेळपा जाय. जेन्ना वो कॅम्पस जवळ जवळ 5,000 स्टुडंटांचो वो कॅम्पस आनी ताका एटॅच बाकी सगळो स्टाफ जो आसा जवळ 10-10,500 लोकांचो कॅम्पस जेन्ना तयार जातलो तेन्ना कितलेशेच तरेचे बिझनेस ज्यो एक्टिविटीज आसा त्यो हांगा वाडटल्यो. कितले तरी फॉर एग्जाम्पल टॅक्सी जावं आमची भाजीपाला जावं भितरले आमची गार्डनर्स जावं जे कितें कितें आसा टॅक्सी जे आमचे एअरपोर्ट आसा हांगच्यान जे टॅक्सी लोक हे सगळे जे लोकल बिझनेस आसा ते आमचे लोकलायट्सां सगळें मेळटले. म्हणजे बेनिफिटेड आसा. म्हाजें सांगपाचें उद्देश आसा की एकदां स्टार्ट जालें की न्ही हे लोकांक आयज तुमी पळयला की मायनींग बंद जाले कारणान आमी गेल्ली 5-6 वर्सां गोंय कशें सफर करता आनी ताका लागून खंय तरी एक आशेची किरण दिश्टी पडटा की IITच्या नांवान आमी कशें म्हणटा की IIT खंय तरी एक तुमी पोल्युटेड इंडस्ट्री अशें म्हणटा. ही इंडस्ट्रीज न्ही एक इन्स्टिट्यूट एक बरें शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान फुडें वचपाचो विशय हो. येणाऱ्या 2 तारखेर हांवें जस्ट आतां डिसायड केल्ले कडेन आसा. येणाऱ्या 2 तारखेर मॅक्झिमम 3 ते 4 दीस मेळटा. हितून भितर हे जावन 2 तारखेर जे इफेक्टेड लोक आसा प्लस जे सांगेकार म्हणून आसा आनी जेंकां हांगा सांगे म्हणून फुडें वचपाचें सांगे फुडें घेवन वचपाचे जे लोक आमचे भितर आसात खंयच्याय फिल्डाचे आसते त्या लोकांक सगळ्यांक उल मारता की 2 तारखेर सकाळीं 10 वरांचेर आमी मिटींग सांग्या भितर घेवपाची ठरयल्ले कडेन आसा आनी ती घेता तेन्ना सगळ्या लोकांनी कोऑपरेट करचें. 21 ते 21/7 पडल्यात जाल्यार खंयचीच जमीन आमकां तेजे कडच्यान आमकां रिक्वायरमेंट ना. आनी म्हणून सांगता आज जवळ 1,500 कोटीचो सँक्शन सेंट्रल गव्हर्मेंट IIT कडच्यान आमकां जाल्ले कडेन आसा आनी हेची ऑपॉर्च्युनिटी एक आसा की सांगे फ्लरीश जावपाचो टायम येयल्ले कडेन आसा. हें जावपा खातीर लोकांनी म्हाका सपोर्ट करचो. सांगेच्या नियोजित IIT प्रकल्पा खातीर थळाव्या शेतकारांनी आपल्यो जमनी दिवपाक मान्यताय दिल्या. ते विशीं एक शेतकार गोवा 365 कडेन उलयलो. पळयात. 21 दिनांक 64,000 स्क्वेअर मिटर प्राजेक्ट 23,000 काडल्या आनी 21/4 500 स्क्वेअर मिटर 21/5 7,000 स्क्वेअर मिटर 21 10,500 स्क्वेअर मिटर. डिसाइड्स दॅट 21 मायल सर्वे आसा एट प्रेझेंट इज सर्वेड इन गव्हर्मेंट्स नेम. तातूंत आमची 1,50,000 आसा
टोटल किती झाली टोटल किती झाली 2,50,000. आता तुम्ही ती जमीन दिवपा रेडी आसा सगळी गव्हर्मेंटाक? आमी रेडी आसा. तुम्ही IIT प्रोजेक्ट जाय म्हणटात. सांगेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकर. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता शारात 1 ते 6 जुना मजगती जावपी राष्ट्रीय बुद्धीबळ सर्तीत गोंयची 12 भुरगीं वांटेकार जातली. 7 वर्सां सकयल्या ह्या भुरग्यां खातीर ही सर्त आसा. राज्य पावण्यावयली बुद्धीबळ सर्तीत बरी कामगिरी केल्या एरविन आल्बुकर्क, पूर्वी नायक, साईराज नार्वेकार, दिया सावळाची राष्ट्रीय सर्ती खातीर निवड जाल्या. त्याच बरोबर लिया सिल्वेरा, म्युरियल फर्नांडीस, पियुष देसाय, एकांग मालवणकार, आरव रितेश प्रभू, किगन गोन्साल्वीस, इथन मॅथ्यू सिल्वेरा आनी कविश परब हांची हे सर्ती खातीर निवड जाल्या. गोंयचो पंगड ब्रेस्तारा कोलकाता वतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान बुधवारा पणजे मार्केटाची पळोवणी केली. नुस्तें मार्केट, पार्किंगेची सुवात, मुखेल इमारती पोंदचो पार्किंगेचो जागो, इमारतीचे पयले माळयेर वचपाच्या स्वप्नाकडले सुवातीची अवतिकाय आनी पातळिल्ली घाण पळोवन बाबुशान तिडक उक्तायली. संबंधितांक बेगोबेग नितळसाण करून गरजेचे बदल करपाच्यो सुचोवण्यो ताणें दिल्यो. पणजेचो आमदार म्हण मंगळारा सोपूत घेतल्या उपरांत रोखडोच बाबूश पणजी चकाचक करपाच्या कामाक लागलो. पणजेचो महापौर उदय मडकयकार, कमिशनर शशांक मणी त्रिपाठी, सुरेंद्र फुर्तादो हांकां बरोबर घेवन बुधवारा ताणें पुराय मार्केट संकुलाची पळोवणी केली. थंयची अवतिकाय पळयल्या उपरांत अधिकाऱ्यांक ताणें गरजेच्यो सुचोवण्यो दिल्यो. पळयात. And this is others also pay parking. Yes, pay parking. Because you must find out whether this thing or you have someone from the council itself get something to pocket. No. Now it is high time that we should stop all this nonsense. Cleanliness is paramount to my thing. First, this thing. हे पळय सगळ्यांक धाड ते सगळे लिंब कर पयले सदे हे काडूंक लाय सगळे लायलेले हातीतले. तूं मनशांक हे घाल आनी तुका सांगलें आतां ट्रक घाल म्हणून. ट्रक घालें ते सगळें हें सगळें काडून उडय. मागीर लिंबे जाता कमेस करूं. सगळें भायर आहलेलें म्हाका कांय भायर नाका. फुटपाथ शूड बी क्लियर फ्रॉम ऑल द डोंट बॉदर अबाउट एनीवन. नुस्तें मार्केटाची अवतिकाय पळयल्या उपरांत तो अंडरग्रावंड पार्किंगाचे सुवातेर गेलो. पयले माळयेर वचून थंयची अवतिकाय पळयली. भाजी फळांच्या मार्केटात वेवसायिकांक जातली गैरसोय महापौराचे नदरेक हाडून दिली. थंय कॅसिनोच्या संबंधात विचारिल्ल्या प्रश्नाक ताणें जाप दिली. पळयात. Chief Minister said that we will shift the casinos. He said it will take some time, but I need to sit with him back again. I want to know the quantum of time what he says, because most important is legislation that we got to see. He said the policy only of the casino policy is still not in place. So let us this thing. I am sure that in this assembly session we will be able to finalize something. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्योच. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.